Tobit chapter 6. मासली. भुरगो दुता सांगाता भायर सरलो आनी सुणें तांचे फाटल्यान गेलें. दोगूय फुडें चलत रावले आनी सांज जाली तेन्ना तिग्रीस न्हंयचे देगेर ते वस्तेक रावले. आपले पांय धुवूंक भुरगो न्हंयशी गेलो तेन्ना एके व्हडले मासलेन उडकी मारली आनी ताचो पांय गिळूंक सोदताली. भुरग्यान किळूच मारली आनी दुतान म्हणलें, ती मासली धर. तिका वचूंक दिनाका. भुरग्यान मासली धरली आनी किनारेर ओडून हाडली. दुतान म्हणलें, ती चीर, पींत, कालीज आनी याकरात काडून कुशीन दवर आनी झोवयो भायर उडय. कित्याक पींत, कालीज आनी याकरात पेकोणेक उपकारतात. भुरग्यान मासली चिरली आनी पींत, कालीज आनी याकरात काडून कुशीन दवरली. इल्लें मासलेचें मांस भाजून खावूंक दवरलें आनी उरलोलें मिठाक मारलें. उपरांत सांगाताक ते मेड्या गांवांक लागीं पावसर चलत गेले. तेन्ना भुरग्यान दुताक हो विचार केलो, आजारियास भावा, मासलेचें कालीज, याकरात आनी पींत कितें पेकयता? ताणें पोत्तिपाल केलो. मासलेचें कालीज आनी याकरात उलपायशी जाल्यार तांचो धुंवर देवाचेर बसलोल्या वो वायटो वो ओत्मो लागलोल्या मनशांक बरो करता आनी तसलें नाच जाता. तसलें पोत्तून जावपाक दिना. आनी पींत दोळ्यांक धव्यो तिकल्यो पडत जाल्यार लायतात आनी उपरांत फूंक मारल्यार पुरो तिकल्यो पेकतात. ते मेद्या भितर सरलोले आनी एकबाताना लागसार पावलोले. तेन्ना राफायलान भुरग्याक म्हणलें, तोबियास भावा. ताणें जबाब दिलो, कितें जालें? दुतान म्हणलें, आयची रात आमी रागुया लागीर सारूंक जाय. तो तुजो सोयरो पडटा. ताका एक सारा नांवाची धूव आसा, पूण तिचे भायर आनीक ताका पूत वो धूव ना. तूं तिचो लागशिल्लो सोयरो म्हणटोच दुसऱ्या परस अदीक तिचेर आनी तिच्या दायजाचेर तुका हक आसा. ती भोव सुंदर आनी शाणी आनी बापायचे चड उपुरबायेची. तिचे लागीं लग्न जावंक तुका सोत्या आसा. आयक भावा, आयज सांजे हांव तिचे विशीं तिच्या बापाय कडेन उलयतलों आनी तिणें तुका लग्नाचें उतर दिवंक बंदोबस्त करतलो आनी आमी रागेस्तावन परतून येताना तुमचें लग्न करूं येता. हांव तुका सत सांगतां, रागुएलान तुका ना म्हणूंक वो तिका दुसऱ्याक कोणाकूच दिवंक जायना. तुजे सोयरीगोते वरवीं तुका पयलीं सोत्या आसा म्हूण जाणा जावनूय ताणें तशें केल्यार मोइजेसाच्या पुस्तका प्रमाणें ताका मरण फावो जातलें. म्हणटोच भावा आयक, आयच्याच सांजे आमी चलये विशीं उलोवया आनी तिचो हात तुका दी म्हूण मागुया. आमी रागेस्तावन परतून येता तेन्ना तिका आमच्या सांगाता घरा व्हरूया. तोबियासान राफायलाक जबाब दिलो, आजारियास भावा, हांवें आयकलां तिका 7 फावटी लग्न करूंक दिल्ली आनी 7य फावटी लग्नाच्या कुडांत तिचो न्हवरो मेला आनी देंवसार तांचो जीव काडटा म्हूण हांवें लोक म्हणटा तें आयकलां आनी हें म्हाका भें हाडटा. देंवचार तिका वायट करिना, कारण तो तिची अपुरबाय करता. पूण जेन्ना दादलो तिका हात लावंक सोदता तो तिका जिवेशी मागता. हांव म्हज्या बापायचो एकलोच पूत आनी मरूंक म्हाका खुशी ना. म्हज्या आवय बापायन आपलें उरलेलें जिवीत म्हजेर दुखां घडोवन सारलेलें म्हाका नाका.
तांकां मातयेक लावंक आनी दुसरो पूत ना. दुतान म्हणलें, भावा, तुज्या बापायची भूत तूं विसरलाय. आपले कुलयेची पोतीन वेंचून काड म्हूण ताणें तुका सांगूंक ना. म्हणटच बाबा, म्हजें आयक. देंवचाराक लागून हुस्को करूं नाका. तिका तुजी करून घे. हांव तुका उतर दितां. आयचेच सांजे ती तुजी पोतीन जातली. आनी लग्नाच्या कुडांत भितर सरतना इल्लो मासलेच्या काळजाचो आनी इकराताचो कुडको लासलोल्या धुंपाचेर घाल. ताची घाण वयर सरतली आनी देंवचार तो वास घेवन पळून वेतलो. आनी केन्नाच तिचेशी येवचो ना. उपरांत एकठांय न्हिदचे आदीं तुमी दोगांय उबी रावन प्रार्थना करात. आपली कृपा तुमकां दिवच्याक आनी तुमचो सांबाळ करच्याक. सर्वेस्परा कडेन मागात. भिये नाका. मुलींच थावन ती तुका कुशीन काडून दवरलेली आसा. आनी तूं तिची राखण करतलो आनी ती तुजे बरोबर वेतली. ती तुका भुरगीं दितली जीं तुजीं भाव भयण जाल्ले परी वाडटलीं. असो म्हजो समज. हुस्को करिनाका. जेन्ना तोबियासान राफायलाचीं उतरां आयकलीं आनी ती बापायचे कुलये वाटेन आपली सोयरी म्हूण ताका गोमलें, तेन्ना तो तिच्या खोल मोगांत पडलो आनी ताचें काळीज तिचे सवें उडून गेलें. देवाचें उतर.